मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आतांच ह्या वाचपांत आयकलां शुभ वर्तमानांत जेजू फाटल्यान जे कोण पाटलाव करूंक सोदताले तांकां जेजू आयज एक आमंत्रण दिता. पूण जेजूचें आमंत्रण कसलें काय? जेजूचो पाटलाव करतलो जाल्यार कसलें काय? हें पाटलाव करतलो जाल्यार सोंपें न्हय. बिस्तेंच तुजें जिवीत सोडून जेजू फाटल्यान वचूंक सोंपें न्हय. पूण तुवें आपलें आख्खें मन आनी आपलें आख्खें काळीज उक्त्या मनान आमी जेजूक दिवंक गरजेचें. सोमेचो पाटलाव करतलो जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी आमचे तरेन वेळ काडूंक शिरी पडना. म्हणजे कितें आमी कांय पोस्टपोन करूंक शिरी पडना. आमी म्हणूंक जायना मातशें राव हांव येतां हें म्हणूंक जायना. पूण जेजू आपयता तेन्ना आमी सगळें सोडून जेजू फाटल्यान वचूंक गरजेचें. आयज आमी ह्या वाचपांतले दोन वस्तू व दोन शिकवण्यो आमी आमच्या जिवितांत घेवया. पयली म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत जायतें सॅक्रिफीस करूंक गरजेचें. आनी हेंच आमकां जेजू आमचो दोनी आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयता. आमचे मोगा पासत ताणें आपणाकूच भेटयलो, आपणाकूच सॅक्रिफीस केलो आनी हे भाशेन ताणें आपलो आमकां मोग दाखयलो. तेच परेन दर एक क्रिस्ताच्या फाटलावदारान अशेंच करूंक गरजेचें. आख्खें जिवीत उक्त्या मनान ताणें देवाक भेटोवंक गरजेचें. आपल्या जिविताक नाकारून जेजूकूच आमच्या जिविताचो माज करूंक गरजेचो. हें आयज जेजू सांगता. ही जावन आसा पयली शिकवण. आनी मोगाच्या भयण म्हणून ही शिकवण चेर एक म्हाका काणी उगडास येता. ती म्हणल्यार एक दीस एक राजकुंवराक आनी ताच्या फॅमिलीक पर्शियाच्या राज्यान सायरसान तांकां बंदखणींत घातली. तांकां धरून व्हेलीं, बंदखणींत घातलीं. आनी हो सायरस राजा त्या राजकुंवराक विचारता, हांवें तुका सोडलो जाल्यार तूं म्हाका कितें दिशीत? आनी हो राजकुंवर म्हणटा, म्हज्या राजाचो अर्द वांटो हांव तुका दितलो. त्या राजान सायरसान ताका परतून विचारलें, हांवें तुका तुज्या भुरग्यांक सोडीत जाल्यार तूं म्हाका कितें दिशीत? आनी ह्या राजकुंवरान जाप दिली, हांव म्हजें आख्खेंच कितें आसा तें तुका दितलो. आनी तिसरे फावटी ह्या राजान सायरसान ह्या राजकुंवराक विचारलें, हांवें तुका तुजे बायलेक सोडीत जाल्यार तिका सोडयली जाल्यार तूं म्हाका कितें दिशीत? आनी तेन्ना ह्या राजकुंवरान म्हणलें, दुनिया हांव म्हाकाच तुज्या हातांत भेटयतलो आनी तुजो चाकर कसो हांव जातलो. हें पळोवन सायरस राजा ताचें काळीज मोळ जाली आनी ताणें ह्या राजकुंवराक आनी ताचे फॅमिलीक सोडयली. आनी परतून वेता आसतना वाटेर ह्या राजकुंवरान आपल्या बायलेक म्हणलें, तो सायरस राजा पळोवंक बरो दिसतालो न्हू, हँडसम कसो. आनी तेन्ना ते बायलेन म्हणलें, म्हजे दोळे त्याचेर आसूंक ना, म्हजे दोळे फकत तुजेर आसले. जो मनीस तूं म्हज्या मोगा पासत आख्खें जिवूच दिवं तयार आसलो ताचेर. हेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आपलो जीव ताणें आमकां दिलो. आमच्या मोगा पासत ताणें आपलें आख्खें जिवीतूच भेटयलें. आनी तेंच तो आमकां दर एक आपल्याच्या फाटलावदारांक करूंक सांगता. दुसरी वस्त म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी जेजू म्हणटा, आमी जी वस्तू आमकां जेजूच्या फाटलाव करूंक आडखळ हाडटा ते वस्तूंनी चडशिल्लीं आमी पयस रावंक गरजेचें. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आसात आमचें जिवीत सोंपें करूंक. पूण जायते फावटी आमकां त्यो आडखळ्यो हाडटात. आमकां जेजू हाचेरूच शिटूक करता आनी सांगूं सोदता की फकत जेजूच जावंक जाय आमच्या जिविताचो ठेवो. आमच्या जिवितांत जायते ठेवे आसात, पूण जेजूच जावंक जाय आमच्या जिविताचो ठेवो. हे दोन शिकवण्यो मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितांत लावया. आनी आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी क्रिस्ताची फाटलावदारां जावन आसात.
आमी जायते फावटी असले ताळणान पडटा आसतना जेजूचेर आमचे दोळे लावंक आमी वावरुया. ही जावन ती आमची ह्या दिसाची कृपा आमी देवा लागीं मागतात. ती देवान आमकां तेंच उक्तें मन आनी उक्तें काळीज दिवन ताचोच पाटलाव करूंक आनी ताकाच आमच्या जिविताचो माज करूंक हीच जावन ती आमची मागणी.